नमस्कार, पळोवया अपडेट खबरो। मायनिंग सुरू जायना म्हणून लोक रस्त्यार, धंदोय ना, आधारय ना। दाबाळच्या मायनिंगाचेर निंबून आशिल्ल्या लोकांचो सरकाराचेर फोग। मायनिंग अध्यादेशाचेर 19 तारखेर दिल्लीत बसका। मोपा दाबोळे विमानतळ एकठांय चलयल्यार जोडूंक पावतले काय ना म्हूण प्रश्नचिन्ह। पश्चिम भारतांतले 24तले 21 विमानतळ सध्या लॉसांत। दाबोळे एकडो सध्या फायद्यांत। दोनेक वर्सांनी रिझर्व्ह बँकेन व्याज दर देंवयले। लोकांक संक्रांतीची गिफ्ट। घरां गाडयांच्या रिणाचे जूर देंवतले। पेट्रोलूय मध्यरातीसून देंवपाक 2 रुपयांनी। रमेश तवडकराचो LGBT वाद सोपून सोपना। न्यूयॉर्क टायम्स म्हणटा आपल्याक परत दिल्ले मुलाखतींत रमेशान आदलीच भूमिका घेतली। रमेश फोन घेना, स्पश्टीकरणां मेळना। मकर संक्रांतीची परब गोंयांतूय मोठे उमेदीन। नव्या जोडप्यांनी पुजले सुगड। आता रथसप्तमी मेरेन घरांघरांनी हळदी कुकूम। पळयात नव्या व्हंकलेची नवी मकर संक्रांत। खबरो विस्तारान। मायनिंग सुरू जायना म्हणून लोक रस्त्यार येवंक लागल्यात। सरकार फक्त आश्वासनां दिता, मायनी सुरू जायनात। मायनिंगांतल्या लोकांक आदारूय मेळना म्हूण किर्लापाल दाबोळचो लोक एकठांय जाला। इतले मजगतीं केंद्र सरकारान मायनिंगाचेर काडिल्लो अध्यादेश गोंयच्या लिजीक लागच ना म्हूण पर्यावरणवादी रमेश गांवस म्हणटा। इतले मजगतीं ह्या अध्यादेशाचेर चर्चेक केंद्रीय खण खात्यान 19 तारखेर संबंदीत राज्यांची दिल्लीत बसका दवरल्या। गोंयच्यो सगळ्यो लिजी डीम्ड पद्दतीन चलताले आनी उपरांत ती डेड जाली आनी नव्या खण अध्यादेशात असल्या डेड लिजां खातीर कसलीच तरतूद ना म्हूण पर्यावरण अभ्यासक रमेश गांवस म्हणटा। आतांच्या सरकारान स्टॅम्प ड्युटी घेवन कितें केल्लें आसा, लीज रिन्यू करपाचें जें नाटक केल्लें आसा ना, त्या नाटकान तुज्या ऑर्डिनन्सांतले सेक्शन 8A जे आसा ना तें आमकां एप्लिकेबल ना। आनी ह्यो लिजी आसात आमच्यो त्यो ऑलरेडी डेड लिजीस आसात। म्हणून ऑर्डिनन्स ज्यो लीज रिन्युअल जाल्ल्यो आसात सेक्शन 8(2) MMDR एक्टाच्या सकयल तांकां लागू आसात। ह्यो डेड लिजी आसल्या कारणा खातीर ह्या लिजींक रिन्युअल म्हणूंक शकना। ह्यो रिवायवल ऑफ मायनिंग लिजीस, ऑर्डिनन्स रिवायवल ऑफ मायनिंग लिजीस खातीर ना हो सेंट्रल गव्हर्मेंटाचो। आमच्या कडेन जें चल्लां ना तें रिवायवल जाता। पयलींचे MMDR एक्टाच्या सकयल 8(2) सकयल जे रिन्युअल जावपाक जाय आसलें तें जावंक ना। आनी ह्यो सगळ्यो डीम लिजी आमच्यो, डीम लिजीचे प्रोविजन आसलेल्या खातीर हें लागू ना। आमच्यो डीम लिजी म्हणून चालू आसलेल्यो 7च्या नंतर सगळ्यो काबार डीम लिजीचे सगळें प्रकरण। मागीर आनी आतां खंयच्यो लिजी उरल्या म्हणजे त्यो डेड जाल्यो 7 सुप्रीम कोर्टान सांगल्या प्रमाणे। इतले मजगतीं बुधवारा किर्लपाल दाबाळ वाठारांतले बंद पडिल्ल्या मायनीवेल्या लोकांची बुधवारा थंय बसका घेतली। केंद्रांत आनी गोंयांतूय BJPचें सरकार आसूनय मायनिंगांत कांयच फुडें वचना, लोकांक आधारूय मेळना म्हूण थंयचो लोक उलयता। फुडें म्हणल्यार आश्वासन दिता पूण कितें 3-2.5 वर्सां गेलीं कांय फायदो ना। लोक आमकां भुरग्यां बसयल्या अशें दिसलें म्हाका। कित्याक आयज चालू करता फाल्यां चालू करता पण हें फकाणां जाता। चालू म्हणजे टायम तेणी ऑर्डर दिली म्हणजे जावपाकूच जाय चालू। आतां सेंटरान मोदी गेला ना पूण तेणी चालू करपाक न्हू। तेणी आमकां 41 दीस भितर आपूण चालू करता म्हणलें पूण तें चालू केलें ना, जालें ना। ट्रकवाले म्हणटा सुरू केल्या ती मिनाची येरादारी धड ना। ट्रिपींचो रेट ट्रकवाल्यांक परवडपाचो ना। जेन्ना बंद जाल्लें तेन्ना 43 रुपया डिझल आशिल्लें आनी आयज डिझलाचो रेट 55 रुपया जाला। आनी तेन्ना रेट आशिल्लो 1157 पयशे। इतल्या डिफरन्सान आमकां बरो रेट दिवचो सरकारान। दुसरो म्हटल्यार सरकारान जी एक्सपोर्ट ड्युटी वाडयल्या ती कमी करची, कित्याक एक्सपोर्ट जायना जाल्यार माल सद्या कोण व्हरपाक तयार ना। खणी सुरू जाता जाता करून सरकार फुडें धुकलत आसा। पोटा पाण्याचें कितें काय म्हूण लोकांक प्रस्न। तेका चोडवाक कॉलेजीक वयता जाल्यार तिकेटी दिवपाक सुद्दां म्हाजे कडेन पयशे आसना। दिसाक 20 रुपया दिवन धाडटा तेका पूण ते तेका पावना। तितले पयशे खंयचे? मायनिंग बंद जाल्यार सगळ्यांची परिस्थिती आमची बिगट जाल्या। एक टायम आमी दनपारचो जेवता पूण रातचें आमकां जेवपा सारकी तितली ताकद ना आमकां। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट। गोंयांत मोपा आनी दाबोळे विमानतळ एकठांय चलयल्यार जोडूंक पावतले काय ना असो प्रस्न फुडें येता। पश्चिम भारतांतले 88% विमानतळ सध्या लुकसाणांत चलतात। भारतीय विमानतळ प्राधिकरणाचे बॅलन्स शीट सांगता ते प्रमाण पश्चिमेंतले 24तले 21 विमानतळ लॉसांत चल्ल्यात।
दाबोळे, मुंबय आणि पुणे हे फक्त 3 विमानतळ 4 पैसे जोडटात. मात मोपा सुरू जाल्या उपरांत परिस्थिती कितें आसतली तें सांगूं नजो. पळयात रिपोर्ट. देशभर सुमार 200 नवे विमानतळ सुरू करपाची येवजण नागरी उड्डाण मंत्रालयान हालींच जाहीर केल्ली. मात भारतीय विमानतळ प्राधिकरणाचें बॅलन्स शीट पळयल्यार चित्र वेगळेंच दिसता. पश्चिम भारतांतले 24 21 विमानतळांची परिस्थिती बरीय ना. एअरपोर्ट ऑथॉरिटीचें बॅलन्स शीट पळयात. पश्चिम भारतांत वट्ट 24 विमानतळ, 24 फकत 3 विमानतळ फायद्यांत. दाबोळे, मुंबय आनी पुणे विमानतळ फायद्यांत. 21 विमानतळ म्हळ्यार 88% चलतात लुकसाणांत. दाबोळे विमानतळ आसतना आनीक एक विमानतळ आयल्यार दाबोळे वा मोपाचो बिझनस असोच उरतलो काय कितें हो प्रस्न उप्रासता. दाबोळे सुमार 35 लाख विमान प्रवासी हाताळटा. मोपा सुरू जालो तरी दाबोळे चालूच उरतलो म्हूण सरकारान उतर दिलां. ग्लोबल कन्सल्टन्सी KPMGचो मुखेली अंबर दुबे म्हणटा ते कोंतान नवे विमानतळ तग धरतले जाल्यार सरकाराचो मोठो आदार लागतलो. कारण फुडें भारतांतले पोन्ने 12 ते 15 विमानतळांचो विस्तार जालो जाल्यार विमान येरादारी वाडली तरी ती पोन्ने 12 ते 15 विमानतळांकूच प्राधान्य दिवपाची शक्यताय न्हयकारूं नजो. दुसरे वटेन मोपा विमानतळाचे प्रमोटरां खातीर RFQची मुजत सरकारान वाडयल्या. बिडारांक 12 डिसेंबर मेरेनचो प्रास दिल्लो. तो वाडोवन 12 जानेवारी केल्लो. पूण आतां सरकारान ही मुजत वाडोवन 12 फेब्रुवारी केल्या. मोपा विमानतळ बांदपाक पात्र बिडारांची घोशणा 16 मार्चाक जातली. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर लौकीक शिलकार. रिझर्व्ह बँकेन व्याज दर देंवन लोकांक संक्रांतीची गिफ्ट दिली. पेट्रोलूय मध्यान रातीसान देंवता. फाटले 5-6 म्हयन्यां सावन पेट्रोल सेगीत देंवला. फळभाज्यांचो प्रेसूय पडला. त्याच नेटार रिझर्व्ह बँकेन व्याज दर देंवयले. 2 वर्सां उपरांत पयलेच फावट व्याज दर देंवयल्यात. आतां देशभरांतल्यो बँकोय घर आनी गाडयांच्या रिणाचे व्याज दर देंवोवपाच्यो आसात. ऑयल कंपन्यो सांजे पेट्रोलाच्या प्रेसाचो नियाळ घेतल्यो. बेरेस्तारा मध्यान राती सावन पेट्रोल 2 रुपयांनी देंवपाची शक्यताय आसा. Well, I think in a way what this demonstrates is how well our sort of institutions are working. What you would expect from us is really political leadership, leadership as far as the economy is concerned, and I think we've been exemplifying that and demonstrating that through the series of actions we've taken. As I've said before multiple times, the number of reforms that we've undertaken is unprecedented in terms of the scope and the magnitude, and the cumulative impact of that is a veritable supply side revolution in India, because we are genuinely building the productive capacity of the Indian economy across the board. So in that sense we've demonstrated the political leadership, and as a result of that the RBI has taken note of that, has taken note of course the healthy trends that we are seeing as far as disinflation is concerned, and therefore the RBI's actions are very welcome, but they also are following the lead that we are demonstrating. The fact that the rate cuts have happened at this time when economic momentum is picking up and when disinflationary pressures are as strong as they are, I think are a strong indication that the economic cycle has dramatically turned, that this is an inflection point, and that what we're working towards with is dramatic and accelerating growth is starting to emerge. Reduction in the rates is a positive development. It will lead to more money in the hands of the consumer, greater spending. It's positive for the Indian economy, and it will certainly help in reviving the investment cycle that the government is seeking to restore. घेऊया एक विराम.